आमी कथोलीक आनी ऑर्थोडॉक्स क्रिस्तांव वर्सभर सायबिणीची कितलींशींच फेस्तां करता, सायबिणी लागीं मागता. पूण हे आमचे प्रोटेस्टंट भाव आनी भयणी करिनात. बिलिवर्स वा पेंटेकॉस्टल जमे आसात गोंयांतूय आसात तीं करिनात. तर आमी आनी ऑर्थोडॉक्स सायबिणीक इतलो मान कित्याक दिता? पयले सुवातेर सायबीण शिकप नासली, दुबळ्या घराण्यांतली एक चली, पूण देवान तिका वेंचून काडली. सायबिणीचें व्हडपण तिच्या घराण्यांतल्यान येना, तें येता देवातान. ती देवाची मांडावळ. देवान तिकाच कित्याक वेंचून काडली आमकां खबर ना, पूण देवान तिका आपल्या पुताची आवय जावंक वेंचून काडली आनी तिच्या जल्मा पासून तिका पातक नासलें. आमकां सगळ्यांक जल्मतना सैमाचें पातक आसा आनी आमच्या बावतिजमा वरी तें धुवन वता, पूण सायबिणीक तें पातक नासलें. तिणें पातक करूंक ना. कित्याक? तें देवाचे कृपेन तशें जालें. तिका देवान वेंचून काडली म्हणून आमी तिका मान दिता. हाच्या आदीं सांगलां पूण परत्यान सांगचें पडटा. देवा सायबिणीक आमी देवाक दिता तो मान दिवंक जायना, आनी दिलें जाल्यार तें महापातक. देवाक पयलो मान आनी दुसरो मान सायबीण मायेक आनी तिसरो मान सांतांक सांतिनीक. तुमी खंयचोय सांत घेया वा सांतीन घेया, तांच्या जिवितान सायबिणीचें भक्तीपण आसलें तुमकां दिश्टी पडटा. आमचोच जेद्वीत सभेचो स्थापक घडणार सांत इनास लोयोला, ताच्या जिवितान सायबिणीचें कितलेशें भक्तीपण आसलें. हाका लागून निमाण्यो आंगवणो जेद्वीत चडश्यो सायबिणीच्या फेस्ता दिसा करतात. आतां हे सायबिणीचें भक्तीपण आमकां कित्याक गरजेचें तें आमी समजून घेवया. वय आमी देवाक पयलो मान दिता, हें सगळें बरें आसा, पूण देव आमकां इल्लोसो पयस उरता. कित्याक ताका आमी पळोवंक ना, आमी जेजूकय पळोवंक ना. म्हणजे जेजू म्हणजे कसो आसलो तें आमी फकत वाचून जाणाव, तितलेंच. आमी ताका पळोवंक ना, आमी ताका आयकूंक ना, आमी ताका आफडूंक ना. तशें सायबीण मायकूय आमी पळोवंक ना, पूण ती मनीस जाल्ल्यान आनी ती एक आवय जाल्ल्यान सायबीण माय अशी आसली म्हण आमकां कळटा. कित्याक आमी आमच्या आवयक पळयलां, आमी आमच्या आवयच्या हुस्क्यार व्हड जाल्या. सायबीण मायचें भक्तीपण आमकां गरजेचें, कित्याक ती आवय जाल्ल्यान, आमी तिची भुरगीं जाल्ल्यान आमकां कितें गरज आसा तें सगळें ती समजून घेता. ल्हान भुरगीं आसात पळया, तांकां कितें जाय, कितें जालें, तीं कोणा लागीं वेतात? बापाय लागीं वेतात पयलीं? ना, आवय लागीं वेतात. आवय लागीं भुरग्याचो संबंद चड लागशिल्लो आसता. म्हणटच जेन्ना आमी सायबीण माये कडेन वेता, ती आमकां जेजू लागीं व्हरता. म्हणजे सायबीण माय एक आमचो आदार कसो. तिच्या आदारान आमी जेजूक चड लागीं पावता. कित्याक तिणें जेजूचो शेवट पर्यंत पाटलाव केलो. खुर्सामळान ती आसली आनी जेजू सर्गार चडून वेतच आपोस्तलां बरोबर ती आसली आनी पवित्र आत्मो देंवतना ती आसली. ती केन्ना ह्या संवसारांत सोंपली ताचो उल्लेख आमकां बायबलांत मेळना, पूण तिका कुडी आत्म्या समेत सर्गार व्हेली. हें सत आमी मानून घेता आनी तिची ती परब ऑगस्टाचे 15 तारखेर आमी करता. म्हूण कोणाक जर सायबीण मायेचें भक्तीपण आसा, ती देवाक चड लागीं आसूंकूच जाय.
आनी कोणाक सायबीण मायचें भक्तीपण आसा ती मोगाळ मोवाळ जावंक जाय. बेश्टें भक्तीपण केलें म्हूण उपकारना. दुसऱ्या सवय आमी मोगाळ आनी मोवाळ आनी उदार आसूंक जाय. सायबीणीचें जिवीत तेंच आसलें न्ही. जर हांव दुसऱ्यांक बक्षिना, दुसऱ्यांचो राग घेवन जियेतां, कोणी येवन म्हजो आदार विचारतात, हांव तांच्या गरजे आकांताक पावना, तांची नसाय करतां, तांचे वांकडे तिकडे उलयतां, तांकां आडपाय दितां, मागीर म्हज्यान कशें म्हणूंक जाता हांव सायबीणीचो भक्त, हांव सायबीणीची भक्त अशें म्हणूंक जाता. म्हणून आमच्या घरांत पयले सुवातेर आमी दुसऱ्या सवय एकवटान मोगान जियोंक शिकूंक आसा. आनी सायबीणीन हेंच केलें. तिणें आपल्या पुताची सेवा केली आनी आपल्या घरकाराची केली आनी दुसऱ्यांची तिणें सेवा केली. देखून आमची इगर्ज माता पवित्र सभा आमकां सायबीण एक नमुनो कशी दिता. पूण ती मनीस जाल्ल्यान तिका जायत्यो गजाली समजल्यो नात. थोड्यो थोड्यो करून तिका समजल्यो. देखीक आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें, मंदिराक गेल्ल्या कडेन जेजू चुकलो. तो मुद्दाम चुकोन रावलो. एका दिसाची वाट चल्ल्या उपरांत तांकां कळ्ळें तो सांडला. जुजे आनी मारिया दोगांय मंदिरांत येतात आनी तो थंय शास्त्रा मदें बसून उलयता, वाद विवाद करता. आनी मारयेन पुताक विचारलें, पुता अशें तुवें कित्याक केलें? तुजो बापूय आनी हांव तुका खंतीन आनी उस्क्यान आमी सोदतालीं. आनी तेन्ना जेजू म्हणटा, म्हज्या बापाच्या घरांत हांवें आसूंक जाय हें तुमकां खबर ना? आनी सान लोक म्हणटा ताणें सांगलें तांकां समजलें ना, सायबीणीक समजलें ना, कित्याक ती मनीस. पूण तोच सान लोक मागीर म्हणटा जेजू तांचे बरोबर फाटीं नाजरेताक गेलो, खालतो जावन रावलो आनी सायबीण मायन ह्यो सगळ्यो गजाली आपल्या काळजांत सांबाळून दवरल्यो. म्हणजे जेजूक इलो इलो करून सायबीण माय वळखूंक लागली. आमच्याय जिवितांत एकूच फावटी आमी जेजूक लागीं येना. एक एक पावल मारून आमी जेजूक लागीं येवंक आसा. आमी फाटीं वचूंक जायना, आमी फुडें वचूंक जाय. तर आज आमी सायबीणीची परब करतना तिचे लागीं मागुया, माये आमचो तूं हात धर आनी घट धर आनी आमकां तुज्या पुता जेजू लागीं व्हर. आमकांय तुजे भाशेन उदार मनाची मोगाळ मोवाळ मनशां कर.